नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। अस्मिताय दीस गोंयभर फातोड्डे ओपिनियन पोल स्क्वेअर उक्तो। कळंगुटे मायकलाचो मडगांव विजयाचो जागोर पर्वरे जॅक सिकेराचे पुतळ्याची मागणी। फुडल्या वर्सा सिलेबसात जनमत कौल। गोवा फॉरवर्डाचो लोहिया मैदानार अस्मिताय जागोर गोंयकारपण घेवन सरकारात स्वतंत्र अस्तित्वाचो संकल्प। गोंयकारपणा खातीर कांयच केलें ना म्हूण मोगो काँग्रेसी सयत बीजेपीचेरूय चढाई। कणकुंबी कर्नाटकाच्या हालचालींचेर नजर दवरून गोंयची खासा इंजिनियर टीम। फाटल्या 12 वर्सांत कणकुंबी कशें बदलला, कर्नाटकाचे बेकायदेशीर कर्मांचेर खासा रिपोर्ट। मडक्याचो इन्व्हेस्टिगेशनाचे घोडे धुकलच ना, रिपोर्ट लोकायुक्ताक दिवंक शकना। सरकारान हायकोर्टाक सांगली अडचण, 6 सप्तकात तपासाचो रिपोर्ट दिवचो, हायकोर्टाची ऑर्डर। एमपीटीचेर आनीक कोळसो हाताळूंक जिंदालाक हायकोर्टाची मान्यताय। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान काडिल्ली मान्यताय। जीएसडब्ल्यूक आनीक 8 लाख टन कोळसो हाताळूंक बावटो। सुमूल आणि गोवा डेरीचे केरी आणि पोरिया दूध सोसायटींचेर वजन माप खात्याच्यो धाडी। दुधाची मापा सारखी ना म्हूण घाल्यो केशी। पिसुल्लेचे एका दूध फॅक्टरीचेरूय रेड। आणि खेळा मळार हायटेक कप ऑल गोवा सिनियर डिव्हिजन व्हॉलीबॉल लिगात कॉलनी बॉयज आणि ऑशॉल ताळगावचे जैत। सोळा जानेर गोंयचो अस्मिताय दीस। गोंय महाराष्ट्रात विलीन जावचें न्ही म्हूण जनमत कौला वरवीं गोंयकारांनी कौल दिलो तो हो दीस। मंगळारा गोंयभर अस्मिताय दीस मनयलो। मुख्यमंत्र्यान मडगांव ओपिनियन पोल स्क्वेअराचें उक्तावण केलें। वर्स 2019 सावन खंय जनमत कौल सिलेबसात आसतलो। गोवा फॉरवर्डान लोहिया मैदानार अस्मिताय जागोर केलो। कळंगुटे आमदार मायकलान मनयलो। जॅक सिकेरा आनी पर्वरे ताचो पुतळो उबारपाचो विशय आयलो। अस्मिताय दिसा गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। मुख्यमंत्री पर्रीकारान फातोड्डे ओपिनियन पोल स्क्वेअराचें उक्तावण केलें। थंय ओपिनियन पोला खातीर वावरिल्ल्या 38 एक्टिव्हिस्टांच्या पोर्ट्रेट्सांचें अनावरण जालें। रवींद्र भवनात भुरग्यां खातीर सर्ती दवरिल्ल्यो। जनमत कौलाचेर प्रदर्शनूय जालें। 2019 मेरेन जनमत कौलाचेर धडो सिलेबसात घालतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। ह्या दिसाच्या संदर्भात हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की इतिहासान आमच्या इतिहासाची पुस्तकां रिती आहा। गोंयचो स्वातंत्र्य लढोय ना आनी ओपिनियन पोलाचेर दिल्लो लढ्याचेय कांय हें ना। सो येणाऱ्या काळान फुडल्या वर्सा भितर हाजेर सगळ्यांची कमिटी करून सगळ्या भागांक रिप्रेझेंटेशन दिवन हाजें खंय तरी इन्क्लुजन कमीत कमी 2018च्या एकाडेमीक इयराक नासत पण 2019च्या एकाडेमीक इयराक इतिहासान गोंयच्या इतिहासान हे इन्क्लूड जावंक जाय ही हांव गॅरंटी घेतलो आनी हें तुमकां हांव वचन दितां। पयलीं एकूच सांगूंक सोदता म्हणटे हें ओपिनियन पोल। वी रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन इन्क्लुडिंग द ओपिनियन दॅट इज अगेन्स्ट अस। म्हणून आज जेन्ना तो ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून काल कोणें पयलींच इनॉग्रेट केलो तो काल केल्लें इनॉग्रेशनूच फायनल हें आमी मानिल्लें आहा। आज मुख्यमंत्र्याच्या हातान तें इनॉग्रेशन जावंक ना, तें काल जे बायलेन केल्लें तिच्या हातान जाल्लेंच हें आमी मानिल्लें आहा आनी ताजेर तुमी बरयलां तें पळयात। आमी हे फक्त स्टॉलवर्टांक सलाम माननात। आमी जे 1,72,191 लोक 54.2% ऑफ गोवाज वोटिंग पर्सेंटेज जे लोकांनी गोंयचे मर्जराचे विरुद्ध मत मारलें तांकां आमी सलाम मारिल्लो आहा। तातूंत सगळे येतात कित्याक सगळ्या फुडें चॅलेंज एक आहा। आतां गोंयकार आतां खंय पावला ते टायमार कोण तरी आयलो आनी म्हणपाक लागलो गोंय काडून मर्ज करुया महाराष्ट्रांत। आतां नवी चॅलेंज आहा। आतां लोक भायले येवन भितर मर्ज जाल्ले आहा। दीस इज द बिगस्ट चॅलेंज आज गोंय व्हरून थंय मर्ज करपाचें ना। चॅलेंज आहा की भायले लोक येवन भितर मर्ज जाल्या तांचें कितें आनी आमचे गोंयकारांचें कितें। मान जो दिवपाक जाय तो दिवकूच जाय आनी ह्याच गव्हर्नमेंटान आमच्या गव्हर्नमेंटान अस्मिताय दीस हो
डिक्लेअर केल्लो आहा ह्या फावटी, पूण म्हाका दिसता फुडले वर्स जावच्या पयलीं जो खरो मान तांकां मेळपाक जाय पणजेन आमचे कॅपिटल सिटीन हो तांकां आमच्या गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. फर्स्ट इयर आमचे कंप्लीट जाता, बिफोर 52nd इयर कंप्लीट जावच्या पयलीं बाब जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू सेक्रेटरिएटान म्हाका दिसता येवपाक जाय. त्या खातीर जे रेझोल्युशन मांडपाक जाय, असेंब्लीन जे रेझोल्युशन मांडपाक जाय, गोंयकाराचे वाटेन हांव मांडटलो. आय विल प्रेझेंट द रिक्वायर्ड रेझोल्युशन. कळंगुटे अस्मिताय दिसाची कार्यावळ जाली. आमदार मायकल लोबो, आदलो आमदार तियोतीन परेरा ओपिनियन पोलाचेर उलयले. जेन्ना ओपिनियन पोल दिलो तेन्ना मिटिंगी जाल्यो, सगळ्या लोकांनी आयकलें. दोतोर जॅक शिकेरान आमी सगळे स्वातांचेर मिटिंगे केल्यो, काणकोण ते पेडण्या पासून, आनी अशी मिटींग करून लोकांक पटयलें. इतल्या मजगतीं काँग्रेसीचो फोंडेचो आमदार रवी नायकान पणजे केक कापून अस्मिताय दीस मनयलो. जॅक सिकेराचो पुतळो सचिवालया मुखार आसचो म्हूण रवीन विशय काडलो. अस्मिताय दीस मनोवपा फाटल्यान गोंयकारां मदीं फूट घालपाचो हेतू दिसता म्हूण रवी उलयलो. त्या वेळार आमचो पयलो दुसरो प्रायम मिनिस्टर जालो, तोय बी वारलो, आमचो लाल बहादूर शास्त्री. मागीर इंदिरा गांधी येयली आनी हे इंदिरा गांधीन हे रिफरंडम पार्लमेंटान पास केलो आनी ताका लागून आमकां हे ओपिनियन पोल मेळ्ळो. पूण आमी गोंय फुडें गेले नाल्यार एक भाग एक कलेक्टर खंयच्या सावंतवाड्यानी हे गोंय पळयतलो आशिल्लो आनी आमचे 1-2 MLA मेळटले आसले आमकां. तांकां लागूनच जे आमचे जॅक सिकेरान जे हांगसर फायट दिली, आमचे एक्स MLA जगदीश राव, तेजें कोण नांव घेयना, खरें म्हणटा तो बेनकणी म्हाज्या वांगडा तोवूय आशिल्लो, म्हणून आमी तांकां विसरूंक शकना. ताका लागून जॅक सिकेर जो आसा तेजो पुतळो जो आसा घालपाचो, तो कित्याक बांदोडकार भाऊसाहेब बांदोडकार आनी तो दोगूय फ्रेंड आशिल्ले, म्हणजे हे दोगूय लिडर आशिल्ले. ते दोगांचे पुतळे एकट्याचो आयला, दुसऱ्याचो येवचो, हें म्हाजी मागणी. कोणी नाल्ल फोडू, गोंयकार लोक हुशार आसात, गोंयच्या लोकांक कळटा कोण कशें कितें करता, कोण कित्याक लागून करता. गोंयच्या लोकांक डिवायड करपाक पळयता, ही आयडिया गोंयच्या लोकांक डिवायड करपाची, कारण एक दुसरी BJP येवची अशें म्हण तेंची प्रयत्न आसा. सो तेणे हे डिवायड केले की तांकां मेळटलें म्हणून. तशें जावचें ना. गोंयचे लोक भयंकर हुशार जाल्या, गोंयचे लोक इतले हुशार कोण जावना. ते वेवस्थीत कितें आहा ते काँग्रेसीकच करतले, काँग्रेसी फाटल्यान रावतले. त्यावेळी सुद्धा जॅक सिकेरा म्हणटालो आमी की ताणी विरोध केलो म्हणजे गोमंतक महाराष्ट्रा पासून उरलो, एक सायड जाली. परंतु असे काही अनेक आमदार मंत्री आशिल्ले, आमदार आशिल्ले, ताणी विरोध केलो. महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे काही आमदारांनी सुद्धा विरोध केलो न्ही तेन्ना. अशें तेन्ना उलयलें गेलें की क्रिश्चन बंधू आमचे गोमंतकान रावले, वोटींग केलें आनी हिंदूंनी महाराष्ट्रान विलीन जावप असं मतदान केलें. पण ही गोष्ट पूर्ण चुकीची आसा. हिंदून सुद्धा त्यावेळी मतदान केलें की आमकां स्वतंत्र गोवा जाय. अनेक महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाच्या आमदारांनी सुद्धा वोटींग केलें की आमकां महाराष्ट्रान विलीन नाका. आता जॅक सिकेराचें नांव घेतलें वता, आमकां पूर्ण तेंच्या मदीं आदर आसा, प्रश्नच ना. परंतु एक नांवात घेवन फुडें एक पक्ष आतां तेचो फायदो घेवपाक सोदता त्या नांवाचो आनी त्या धर्माचो. केवळ जातीचें राजकारण न करता आज पर्यंत त्या दिनाक कोणी महत्व दिलें गेलें ना. यंदाच एका पक्षान स्वताच्या स्वार्थासाठी तो विषय वयर केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवां लोहिया बैनादार गोवा फॉरवर्डान अस्मिताय जागोर केलो. फाटली 51 वर्सां कांयच केलें ना म्हूण विजयान गोंयकार आनी गोंयकारपणा वेल्यान मोगो धरून काँग्रेस BJP सारकिल्या राष्ट्रीय पक्षांकूय झोडून काडले. WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकरान म्हादईचो जागोर केलो. राष्ट्रीय पक्षा बरोबर सरकारात आसलो म्हूण गोवा फॉरवर्डान गोंयकारपण घाण दवरिल्लें ना म्हूण पक्षाच्या बाकीच्याय फुडाऱ्यांनी गोवा फॉरवर्डाचे वेगळे अस्मितायेचे मोगो आनी BJPकूय शिनाल दिले. पूण आमी एक आश्वासन दितात, आमी ज्या BJP रुपी हत्तीचेर बसलात ते आमगेले 3 मंत्री. हत्तीचो एक गुण सांगता, हत्तीच्या गंडस्थळाचेर म्हण मस्तकाचेर जर तोपत तर हत्ती जाग्यार येता. आमी हे तोपपाक हे 3 मंत्री दवरिल्ले आसात. आनी ह्या सरकारांतले जे हिंदुत्ववादी जे बिफाचेर, कोणाच्या ड्रेसाचेर आनी कितें कितें उलयतात, अशा लोकांक जाग्यार हाडपाक आमचे मंत्री आसात. अमित शाह आमकां डिक्टेट करपाक शकचो ना. आनी हांव ह्या प्लॅटफॉर्मार जनरल सेक्रेटरी म्हणून सांगूंक सोदतां की खंयचेच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे मंत्री जावं, तांच्या पक्षाचे वरिश्ठ अधिकारी जावं, गोंयकाराच्या हिताच्या जर आड येत तर आमी केन्नाय सरकार
आतल्यान भायर सरपाक आमी सरकाराच्या आसात ना. आमी हाजे पयलीं विजय सरदेसायान विरोधाक रावला. आमचे लायफ आमी विरोधाक काडला. आमी जरी आतां 3 आमदार आसात, येत्या इलेक्शनाक आमी आमचे सरकार करपाची तयारी करतले. आज म्हाका सगळ्यांकूच चड गाळयो पडटा म्हज्या ट्विटराचेर, फेसबुकाचेर त्यो कर्नाटकाच्या लिडरांनी म्हजेर डेलीत म्हजे फॉलोवर आशिल्ले 350 परवां आज पळयले जाल्यार 2500 फॉलोवर जे म्हाका फक्त गाळयो घालतात आनी ते सगळे कर्नाटकचे आसात. त्या मादईचे जी का आमी आमची आवय मानता तिचे अस्तित्व राखपाचो हांव एक प्रामाणीक प्रयत्न करता. हितून चूक ती कितें आसा तुमीच सांगा म्हाका की हितून चूक कितें आसा. कितकेय विरोध जाले, जरी ते आमच्या सरकारा कडसून सुद्धा विरोध जाले, तर गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही ठामपणान मादई नदीच्या अस्तित्वा खातीर शेवटपर्यंत वावुरतली. हांव वावुरतलो. मादई नदीचे अस्तित्व अशेंच टिकोवन दवरतले याची ग्वाही हांव ह्या उत्सवी वातावरणान आयज तुमकां दिवंक सोदतां. गोंयांत खूब तरेचे पक्ष आहा. गोंयांत इतले वर्सां गोंय चलोवपी नॅशनल पार्टी आहा. गोंयांत हाजे पयलीं खूब व्हडलें चलयल्ले एक रिजनल पार्टी आहा. पूण आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष न्ही, आमी एक रिजनलिस्टीक पार्टी. आमी गोंयकारपण म्हणटा तें गव्हर्मेंट पॉलिसीन हाडपी पार्टी. आमी फकत बातयां मारपी पार्टी न्ही. आमी लोकांक फटोवन मतां घेतलीं आनी मागीर कॅट केलें अशें केन्नाच केलें ना. आमी जें कितें उलयलां तें आमचे गव्हर्मेंट पॉलिसीन हाडून दाखयलेलें आहा. आमकां आतां जाय की हो सरकार, गोंयचे लोक हे ओपिनियन पोलाक एक रिकॉग्निशन दिवचें म्हणून. आता हे फादर ऑफ द ओपिनियन पोलाक आमचे सरकारान रिकॉग्निशन दिवंक ना, हे लोकांक दुखता. आतांच म्हाका सांगलां की बाब फ्रांसीस सिल्वेर सांत आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार भायर आहा म्हणून. ताका हांव इन्वायट करता येवन फुडें बसचें. सांताक्रूज मतदारसंघाचो आमदार भायर आहा म्हणून ताणें येवन बसचें. काँग्रेस पार्टीचे दिल्लीचे हाय कमांडाक भिवू नाका. हांव रक्तांतल्यान कोंकणीवादी, पुणून एज्युकेशन मदर टंग म्हणटा तें चलना. आयचो बहुजन समाज म्हणटा आपल्याक अपवर्ड मोबिलिटी जाय, आपल्याक इंग्लीश शिकूंक जाय, आपल्याक फुडें वचूंक जाय, आपल्याक दोतोर जावंक जाय, आपल्याक गोंय चलोवंक जाय. गोयचे WRD खात्यान आता कणकुंबीक कर्नाटकाच्या हालचालींचेर नजर दवरूंक 4 इंजिनियरांची टीम केल्या. सप्तकांतल्यान एकदा तरी हे टीमीक मादईच्या विवादास्पद सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करूंक सांगला. WRDचो चीफ इंजिनियर फॉरेन टुरार आसा. सध्या ताचे सगळे अधिकार अतिरिक्त मुखेल अभियंत्याकडेन दिवपाचे थारला. कर्नाटक कोर्ट आनी ट्रिब्युनलाचो आदेश कुट्याळ्याक लावन कळसा बांडोरा आत्र्या पयऱ्यान कितें कितें करीत आसता. गोंय सरकारान आतां तांचेर नदर दवरूंक इंजिनियरांची खासा टीम काडल्या. 4 इंजिनियरांची ही टीम आठवड्यात कमीत कमी एकदा मादईच्या विवादीत सायटीचेर इन्स्पेक्शनाक वतली. तेच बरोबर मिडियांत मादईचेर येवपी रिपोर्टांचोय रिपोर्ट दवरतली. इतलो सगळो वाद चालू आसतना WRDचो चीफ इंजिनियर संदीप नाडकर्णी फॉरेन टुराक गेला. ते खातीर कितेंय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाचे आसल्यार अडचणी नाका म्हूण चीफ इंजिनियराचे सगळे अधिकार एडिशनल चीफ इंजिनियराक दिवपाचे WRD मंत्रालयान थारायला. आता हे पळयात. कर्नाटकाच्या प्लाना प्रमाण कळसा आनी बंडोरा ह्या 2 सुवातींचेर धरण बांदून उपरांत कालव्यातल्यान मादईचे उदक मलप्रभेत व्हरपाचें, म्हणजे एके न्हंयचे बेजिनांतल्यान दुसरे न्हंयचे बेजिनांत. आता हे गुगल मॅपावेले फोटो पळयात. हो 2007 फोटो कणकुंबीचे देवूळ फोटोत दिसता. आता त्याच जाग्यावेलो हो 2017 फोटो पळयात. कर्नाटकान कशें काम करून दवरला ते. इतले मजगती मंत्री पालयेकारान कन्नडिगांच्या नावान अपशब्द काढले म्हणून बंगळुरात निदर्शनं जाली. तिथल्या लोकांनी स्वतः आम्हाला सांगितलं की आम्ही कर्नाटक सरकारच्या विरोधात आहोत, कारण आमची शेती गेली, आमच्या घराला भेगा पडल्या, आमचं मंदिर पडलं. अशा प्रकारे सरकारने जे आम्हाला न कळता गेलंय आमचाही निषेध आहे, तिथल्या स्थानिक लोकांनी सुद्धा सांगितलं त्यावेळी. अशा प्रकारे कर्नाटक सरकारने स्थानिक लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले, अन्याय केला. त्यांना अपेक्षा आहे गोमंतकाची की गोव्याने ते बंद करायला लावावं, जेणेकरून त्यांच्या स्थानिक लोकांवर जो अन्याय झाला आहे तो कमी होईल. का गोयकार म्हटलो की सोपले,
जसे भारताबद्दल भारताचो खंयचोय लोक आसूं आमकां प्रेम आसा, तसो गोमंतकीय म्हटलो की गोमंतकीचे प्रेम आसा. विनोद पालयेकर कार्यक्षम आसूं की नासूं तो आमचो गोंयकारांचो प्रश्न आसा. तेका त्यांनी जे अपशब्द वापरले कर्नाटकाचे एका मिनिस्टरान त्याचो आमी जाहीर निशेध करता. आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून तेजो आवडना, तो एक गोंयचो मंत्री आसा, तेका निवडून दिल्लो आसा. तो जर वायट केले तेका आमी गोंयकार उलयतले, तेका आमी जाप विचारतले. हो कोण कर्नाटकाचो मिनिस्टर आमच्या गोंयकार भावाक विनोद पालयेकराक जर तो अशें म्हणटा, फाल्यां उठून मुख्यमंत्र्याक म्हणटले. मुख्यमंत्री कितें रॉंग करता आमी विचारतले. हो प्रश्न मेन आसा. इतले मजगती वाळपय म्हादयचेर जागृती केरी 70च्या विवेकानंद संस्थेन पथनाट्य केलें. विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज अख्ख्या गोंयभर विस्तारल्या आणि आमचे जवळजवळ 100 युवक आमच्या वांगडा निगडीत आसात. तातूंतले हांगा फक्त 15 जाणांचो एक गट आसा जो पथनाट्य सादर करतलो. बाकीचे सगळे युवक जे आसात ते गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांत शाळांनी, कॉलेजींनी, गांवांनी, सरकारी कार्यालयांनी पर्यावरण म्हादय बद्दल जागृती करपाचे काम करतात. लक्ष देऊन ऐकात, कान देऊन ऐकात. जितल्यांनो जागे जायात, उठलेल्यांनो पेटून उठतात. तर आम्ही जमल्यात हांगासर जागर घालपाक. म्हादय जेन्ना गांजा हांगासर पावता त्याच्या फुडें तिका मांडवी म्हणून वळखली वयता. मिरामार हांगासर अरबी सागराक वचून ती मेळटात. ह्या आमच्या म्हादयचे एक वेगळेपण आणि एक वेगळो असो आस्वाद जो आसा तो आमी सगळे समस्त गोंयकार घेतात. पूण आयज ही म्हादय जी आसा ती आमची संकटान आसा. तर हे म्हादयचे वैभव जे आसा ते राखून दवरपाक जाय आमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मटक्याची पाळामळां उस्तुतले जाल्यार क्रायम ब्रांचीचे गोडेंच फुडें धुकलना. कितले म्हयनेच जाले मटका एसआयटीचेर देखरेख दवरूंक सरकारांक जुईज मेळना. मटक्याचो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट लोकायुक्ताकूय दिवंक शकना म्हूण आतां सरकारान हायकोर्टाक सांगला. रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजाक एसआयटीचो चेअरमॅन करपाचेरूय सरकाराचे कांयच थाराना. निमणे मटक्याचो तपास खंय पावला ताचेर हायकोर्टानूच 6 सप्तकांत रिपोर्ट मागला. सरकाराक मटका एसआयटीचो मुखेली मेळना. कितले म्हयनेच जाले अशेंच चल्ला. ही केस बरे तरेन हाताळपी रिटायर्ड जुईजाचो सोद चल्ला म्हूण सरकारान हायकोर्टाक मंगळारा सांगलें. कांय तंत्रीक गजालींक लागून मटक्याचो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट खंय पुलीस गोवा लोकायुक्ताक दिवंक शकना. Today the Matka matter had come regarding they were to be placed before the Lokayukta. They said that there will be a conflict of interest and Lokayukta cannot be sent. And the Honorable Judge Mr. Lavande, AG said that Lavande will be asked again if he is being taken. मात मटका एसआयटी तांचें काम करता म्हूण सरकारान कोर्टा मुखार सांगलें. तें आयकल्या उपरांत कोर्टान 6 सप्तकां भितर एसआयटीचो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट मागलो. केस 5 मार्चाक दवरल्या. But the Honorable High Court has told a special investigation team to file a progress report by the next date, which is on 6 weeks, which is 5th of March. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.